ज्या नागरिकांनी आपल्यो बोरवेल सरकारा कडेन नोंद केल्ल्यो ना तांणी नोंद करच्यो ना तर व्हड फायन भरची पडटली अशें मुखेलमंत्र्यान सांगलां। तशेंच गाडयो धुवपाक आनी झाडां शिंपपाक बरें पिवपाचें उदक वापरचें न्हय, ताच्या बदला स्वताच्या बांयचें उदक वापरून शुद्ध पिवपाच्या उदकाची जतनाय घेवपाक मदत करची म्हूण आवाहन तांणी केलां। आर्टिक्स ब्युरो रिपोर्ट। जितक्या लोकांनी बोरवेल जे मारल्या 100% बोरवेल मारलेल्या लोकांनी म्हणजे वॉटर कन्जर्वेशन करप हे ताका कंपल्सरी केल्लें आसा। त्या खातीर हांव पब्लिकली सांगपाक सोदतां, जर बोरवेल तुमी मारला पयलीं रजिस्टर्ड जर तो करूं ना जाल्यार आतां तो करून घेवचो, अदरवायज बीग फायन पडटली। आनी फायनीचो विशय ना, पण बोरवेल मारलेल्यांनी वॉटर कन्जर्वेशन करप हे ताच्या खातीर कंपल्सरी आसा। आनी बऱ्या आनी गूड बऱ्या टॅक्निकेन आमचे इंजिनियर घेवन समजून सांगता की व्हेरी सिंपल मेथडींतल्यान आनी जाता तितकें उदक परत म्हणजे ती रिफील करपा खातीर बोरवेल हें उदक परत जमनीक वचप हें गरजेचें आसा, जेणे करून उदक ताका कंटिन्युअसली मेळत रावतलें। अशा पद्दतीचें आमकां रिचार्ज करप हें गरजेचें आसा, कारण ताजो जर आमी विचार केलो ना जाल्यार इन फ्युचर आमकां उदक मेळूंक शकचें ना। म्हणून माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी त्यांच्यानी कॅच द रेन आसूनी, वॉटर कन्जर्वेशन आसूनी किंवा वॉटर बंधारे आसूनी हाज्या सारकिल्यो विविध योजना सुरवात केल्या। त्या धर्तीचेर आमी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या वतीन बंधाऱ्या बांदून उदीक अडोवपाचें आसूनी, कॅच द रेन ह्या स्किमीच्या सगळ्या आमच्या WRDच्या वतीन आमी पावसाचें उदक हाडून ते जमनीक जिरोवपा खातीर आसूनी किंवा रिचार्ज ऑफ द बोरवेल हे आसूनी हे आमी कार्यक्रम सुरवात केला। या कार्यक्रमांनी सगळ्यांनी वांटेकारी जावचें आनी सगळ्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात वॉटर स्टोर करपा खातीर लागचें, कारण आमी बरेचशे फावटी पळयता की ग्रावंड वॉटर आनी बाकीचें उदक पोल्यूट करपाचें काम हे खूबदार मोठ्या प्रमाणात करता। पण तें उदक बरें उदक मेळपा खातीर म्हणजे आमी एकदां घरान आमकां उदकाक पर क्युबिक लिटर येता हाका कितले पयशे पडटा खूब जाणांक खबर ना। इट इज अप्रॉक्सिमेटली साधारण 3 ते 4 रुपया हेच्या मध्ये प्राइस आसा।